पार्सेकर आसगांवचो. सो आमचे जे गांवांत जे जो एक क्लबाचो जो इश्यू चल्ला जो मोठ्या हितून हे जाल्लो आसा, हितून हो जो क्लब जर येयलो जावं बाकीच्यांनी जर कितें येयलें समाजले क्लबाच्यो, जाल्यार आमचे गांव जो आसा इतलो डिस्टर्ब जावपाचो आहा. आमचे भुरगे फाल्यां म्हटल्यार जे कॉलेज भुरगे जावं आनी कितें आहा पळय, हे भुरगे फाल्यां क्लबांनी वयतले, जे फॅमिलीज हितून हे जातल्यो कवर जातल्यो. कित्याक आयज अशें जालें की ड्रग्स म्हणू नाका आनी कितें म्हणू नाका, हे सगळे प्रोस्टिट्यूशन म्हणू नाका, हे आसगांवान हे क्लबा खातीर सगळें हें चालू जातलें. आनी जशें कलंगूट भागान जें चल्लां तें सेम सिमिलर आमच्या आसगांवान जातलें. ड्रग्स स्मगलिंग सगळें वॉटेवर कितें आहा तितकें प्रोस्टिट्यूशन पासून सगळें चलतलें. सो हितून आमचे जे यूथ आहा पळय हितून हे सगळे पिड्यार जातले. सो आमच्या गांवाच्या लोकांनी जो बरो एक इनिशिएटीव घेतलो आसा, जे क्लब जावं वॉटेवर, अजून आमकां कन्फर्म ना की तो क्लब काय कितें तो. कित्याक पंचायतीन जेन्ना आमी विचारलें ना तांकां लायसन जें आसा पळय बार एंड रेस्टॉरंट आसा. सो पण अजून आमी ते कन्फर्म जावंक ना की ते बार एंड रेस्टॉरंट काय क्लब म्हणून. पण 100% डेफिनेटली जे जो स्ट्रक्चर जो पळोवन आसा पळय हो, तो स्ट्रक्चर असो दिसता की तो सारको 110% क्लब म्हणून. सो आमी आमचे आख्खे आसगांव बादेम जावं नियर बाय सपोर्ट करपाचें आमकां जे सरावंडींग विलेजीस आहा पळय. कित्याक हो जो क्लब येयलो जाल्यार आसगांवाकूच हेजो इफेक्ट जावचो ना, आख्ख्या एंटायर सायडीकले विलेजीस सुद्दां डिस्ट्रॉय जातले जे भुरगे आहा पळय आमचे. सो हांव मागता आख्खे विलेजांकडे की तुमी ह्या जे कॅम्पेन जो ड्रायव्ह केला ताका बरो नेटान सपोर्ट करपाचो. आनी हे जे चल्लां पळय हे पंचायतीक बी आमी शिटकावणी दिता हितूनसून की पंचायतीन हेजेर स्ट्रॉंगली एक्शन घेवपाची. कित्याक जाल्यार आमी नको हेका कोणाक बेनिफीट आहा, पंचायतीक बेनिफीट आहा, लोकल एमएलएक बेनिफीट आसा काय हायर ऑथॉरिटीज हेंकां बेनिफीट आसा. कित्याक हो जो क्लब जो आहा वन ऑफ द म्हाका दिसता आख्खे गोंयान हो नंबर 1 म्हाका दिसता आनी असलो क्लबूच ना. हो जो क्लब येता पळय आसगांवान हेजो असलो आनी क्लबूच ना. सो हो क्लब बंद जाल्लो जायत आमकां. हे आमच्या पळय गांवांत आमची एक भावना आसली, आमच्या पुर्वजांनी सगळें सांबाळिल्लें. आयज पळय प्रदर्शन शक्ती पळय उबी जाल्या ही आमची भारत सेक्युलरिस्टाची कृपा. आमी आयज दोनूय समाज एक जावन अपॉलिटिकल एक फुडें फ्रंट सरला. कित्याक आमकां हो क्लब पळय येता तो आमच्या फुडल्या पिळगेक सारकें डिजास्ट्रस. Whether it is Christian, Hindu, anyone, we will be slaves to prostitution, drugs and all wrong things happening in Kalangut area that is going to happen live in Asagaon. Right thinking मनशाक हांव उलो मारता, पंचायतीक उलो मारता, असले ड्रुस्ट आमच्या गांवान हाडिनाका, बंद करा. आमच्या टायमार आमी गांव सांबाळलो पंचायतीन आसतना. तशेंच तेंचें कर्तव्य आहा कारण सरपंचाची आनी तेंचे टीम मेंबराची. आमी कित्याक गांव सांबाळलो तुमच्या हातीन एक पाड घालपाक तुमी हे तुमची बुद्द फाटी काडा. कित्याक फाल्यां शेवटी फुडलें जनरेशन येवपाचें आहा. आमचे चेडवां आहा, आमचे बायलो आहा ते रस्त्यार वयतले, ते म्हणटले कितना पैसा मागताय. असलें कालांगुनांत जाता तें आमच्या गांवांत जावपाचें आमकां अजिबात इच्छा ना. तर आमच्या सगळ्या गांवचे लायक मायंडेड हो आमचे पळय यूथ आहा सक्सेस मेळल्या बगर आमी थांबचे ना. आनी खंय वचूंक जाय ते आमी ऑथॉरिटीक वयतले, इन्क्लुडींग सुप्रीम कोर्ट वचपाक आमकां ध्यान शक्ती दिल्या. थँक्यू. आतां आमी धाकटुलें कन्स्ट्रक्शन करता, दात दुरीक बांदता जाल्यार पंचायत रोखडी येता विचारपाक परमिशन घेतला काय म्हणून. हे देवळें पंचायतीक दिसता पडना, हे कितें चलता तें दिसता पडना. पंचायतीचो हात नासतना ते कशें येता. Vilma Rodriguez from Cairo Alto in Asagaon. The whole representation of Asagaon is now taking place where people are coming together to say that we need to preserve our environment, our heritage, the culture of how we have all known what Asagaon was. So we really appreciate this meeting today that all of us have come together to say that we need to save Asagaon and to have Asagaon that all of us wish to see here in the village. Person, every citizen of this country has a right to live in a peaceful and a good environment. That is a fundamental right which is given in the Constitution. Somewhere we find that this right of ours is forcefully taken away by these people. So we have to now act. The time has come that we need to act. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.